becomes iodized, and the temperatures are taken to a degree of around 300 to 350 degrees centigrade. Treat करप किंवा कितें treat करप whether because it is going to be very hazardous material. Even the ash is going to be very hazardous material. So हे एक दोन तीन प्रश्न आसात. प्रॉपर्टीज प्रायवेट लिमिटेड हांची एक आमकां प्रपोजल आयिल्लें आसा. इको प्रॉपर्टीज प्रायवेट लिमिटेड म्हणून दिल्लीचे ते कळ्ळें न्ही नवनीत सिंग म्हणून ताजो प्रेसिडेंट आसा. कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली. See, they are charging. They say that they are capable of handling 100 tons per day, and the cost is 1,550 rupees per ton. Okay. Now this is for the existing dump, and our existing dump is estimated at something like 1,200 tons. I think million tons. I think 200. So the issue. This is a technology called as black hole technology, or it is also called as super plasma decomposition method, or a pyrolysis, whatever you call it. But in this technology, they claim that you can put all the mixed waste, okay, and it is put in a chamber. आणि म्हाका दिसता तुमकां जर हातूंत चड इंट्रस्ट आसा गुगलाचेर एक हे हांचे टेस्ला ग्रीन डॉट इंक अशें म्हणून US based company. It is patented by a US based company. आणि तातूंत ते म्हणटात यू कॅन पूट सगळे वेट वेस्ट एवरीथींग एंड इट बर्न्स. सो इट इज it burns, you know, like, and it is heated at about 300 degrees to 350 degrees centigrade. आणि तातूंतल्यान जे पळय तयार जाता वॉट इज ॲश, सेरमिक ॲश उरता म्हणटा तातूंतल्यान, आनी दीस सेरमिक ॲश कॅन बी यूज्ड फॉर सिमेंट ऑर ब्रिक्स. तातूंतल्यान जे ते फक्त 3 आयटम्स हातूंक जायनात, म्हणजे एक आयर्न, एक ग्लास आणि एक कॉन्क्रीट, वीच कॅनॉट बी हँडल्ड बाय दीस. नाव अदरवायज इट टेक्स ऑलमोस्ट एवरीथींग. आनी हातूंतल्यान जे पळय फ्युम्स तयार जातात ते फ्युम्स मागीर एका चेंबरात अशें करून ते फूल एक सॉर्ट ऑफ इट गोज थ्रू अ चेंबर वीच हॅज गॉट गॅस अरावंड इट. सो मे बी इट इज कोल्ड गॅस, सो ते कंडेन्सेशन जाता आनी ताचें उदक जावन थंय पडटा. नाव थोडेशे रिजर्वेशन्स आशिल्ले ह्या हाजे बद्दल इज जी पळय ती फ्युम्स तयार जाता आनी ताजे मागीर तो मॉइश्चर जावन पडटा. ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी व्हेरी हॅझर्डस, बिकॉज तातूंत सगळे तरेचे डायोक्सिन्स आसतले, तातूंत सगळे तरेचे lead and arsenic, and it's going to be very very toxic fumes, and it's going to be that water is going to be, so how are you going to treat the water part? And secondly खंय तरी आमकां मॅन्युअल सेग्रिगेशन किंवा ट्रॉमेल्स घालून सेग्रिगेट करचेंच पडटलें टू रिमूव द ग्लास एंड iron and concrete which is all mixed in that waste. And another thing is, by the very rules of solid waste management, MSW rules, जे पळय कितें बर्न करपाचें इन्सिनरेटर जी पळय ही, दीस इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू इन्सिनरेशन न्ही, बर्न करपाचें. द डिजायर्ड टेम्परेचर इज अबाउट 950 degrees centigrade to 1000 degrees centigrade. So 300 degrees centigrade, whether we did be able to take care of lot of things, you know, which are put into that chamber. So the council had certain reservations. So councillरांक दिसलें की हे जर खंय हैदराबाद, बेंगलोर ह्यो टेक्नॉलॉजीज आसात, वी कॅन गो एंड हॅव अ लूक. सेकंडली सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, सायन्स एंड बायोटेक्नॉलॉजी हाणें आमचे कडेन, बिकॉज आतां जो पळय आमकां ताणें डेटा प्रोवायड केला, इट इज नॉट अ टेक्निकल डेटा. बाबा अमूक हें केलें जाल्यार आमचे सारको डंप कितले वॉट लेवल्स ऑफ टॉक्सिन्स इज गोइंग टू प्रोड्यूस, किंवा बाबा ती सेरमिक ॲश जी पळय आसा, वॉट आर द लेवल्स ऑफ हॅझर्डस मटिरियल इन ऑल दॅट. हे सगळे टेक्निकल डिटेल्स आमचे कडेन शेअर करच्यो.